जॅक सिकेराक लागून गोयची वेगळी अस्मिताय तिगूंक पावली म्हणून टीसीपी मंत्री विजय सरदेसाय उलयला। जॅक सिकेर गोयच्या विधानसभेत भाऊ बांदोडकार सरकाराच्या तेंपावेले ज्येष्ठ विरोधी पक्ष फुडारी। मडगांवां लोहिया मैदानार मंगळारा 16 जानेराक अस्मिताय जागोर दवरला। जागराक जाता तितल्या लोकांनी हजेरी लावची म्हणून विजयान उलो मारला। एक म्हणल्यार 16 तारखेक सरकार अस्मिताय दीस म्हणून मानताच, पूण गोवा फॉरवर्ड पार्टी हो एक आयडेंटिटी डे म्हणून मनोवंक सोदता आनी आमी ते अस्मिताय जागोर म्हणून एक पब्लीक मिटींग घडोवन हाडटात लोहिया मैदानाचेर 4:30 वरांचेर। ही मिटींग एक एन्युअल फीचर आसतली, म्हणल्यार एक आमी सदांच 16 जानेवारीक आमी ही मिटींग करतलेच गोवा फॉरवर्ड पार्टी। आतां 51 वर्सां पयलीं थोडे स्वाभिमानी गोंयकारांनी आमच्यो बाउंड्रीज राखल्यो। इतिहास पळयता की हो ओपिनियन पोल डे म्हणून, पूण आमचे खातीर इट इज अबाउट आयडेंटिटी। इट इज अबाउट आयडेंटिटी बिकॉज वी आर द इनहेरिटर्स ऑफ द लिगसी ऑफ दीस पीपल हू प्रोटेक्टेड अवर आयडेंटिटी। पयल्याचदां गोंयकारपण म्हणटा तें हॅज बिकम सेंट्रल टू गव्हर्मेंट पॉलिसी। इवन द चीफ मिनिस्टर इज ऑन रिकॉर्ड टू से दॅट हो सरकार गोंयकारपणाचो। आनी हें सदांच आदल्यांची व्हडले गोंयकारांची याद करून तांकां म्हळ्यार रिकॉग्निशन दिवन आमी ही लिगसी फुडें व्हरूंक जाय। आनी हो एक मुवमेंट कसो आमी चलयतले, त्या दिसा आमी डिमांड करतले आनी आमी करून दाखयतले की दोतोर जॅक सिकेराचो पुतळो एसेंब्ली कॉम्प्लेक्सान येतलो म्हणून। खूब जाणांनी डिमांड केला, आमी तो करून दाखयतलेच। फुडले ओपिनियन पोल दिसाचे पयलीं तो पुतळो थंय आसतलो। हें आमचें म्हळ्यार दीस इज अवर कमिटमेंट टू द पीपल आनी वी वील पुश दीस फॉरवर्ड। आनी हें करपाक आमी ही मिटींग आपयतात। मिटींग व्हडली जावंक जाय, जो कोण स्वाभिमानी गोंयकार आहा ताणें थंय येवंक जाय आनीक ही शूड बी पार्ट ऑफ दीस मुवमेंट। VM साळगांवकार लॉ कॉलेजीचो लेक्स इन्फिनिटम 2018 शेनवारा सोंपलो। इंटरनॅशनल डिस्प्यूट रेझोल्यूशन ह्या इव्हेंटाचो विशय। गोंया भायल्यो लॉ कॉलेजी वांटेकार जाल्ल्यो 4 दिसांचो इव्हेंट शेनवारा सोंपलो। हायकोर्टाची जुईज नूतन सरदेसाय मुखेल सोयरी आशिल्ली। 2018 had been a very joyful experience for us. During this last 4 days, there was meeting new people, sharing knowledge and happiness, networking of common interest and capacity building among other things. Here at Lex, we learn and we help learn. The Lex Infinitum, as I am given to understand, is an initiative aimed at sensitizing the young minds towards the amicable settlement of disputes and giving them a first-hand experience in using soft skills in resolving disputes. In this gathering, therefore, I would urge upon the student community in particular to channelize their energies towards making mediation a successful endeavor in bringing an end to litigation, which would help to reduce the pendency in courts, give quicker and efficacious justice to the parties, and in turn brighten their careers as successful mediators. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।